जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो नमस्कार. अब की बार लग्नांचो फार. सध्या लग्नाचो सीझन. मे महिन्यान तर सांगत नाका, नाही खरंच सांगू नका. मे महिन्यान इतली लग्न असतात. एकाच हॉलान तीन शिफ्टांनी लग्न जातात. काय हॉलांनी तर एकाच टायमार चार लग्न असतात. आणि मागीर कोण कोणाचो न्हवरो आणि कोण कोणाची व्हंकल तेंच कळना. ह्या लग्नाचे लोक त्या लग्नाक आणि त्या लग्नाचो लोक ह्या लग्नाक पावता. आणि हॉला भायर अशे बोर्ड मारलेले असता. जशे थिएटरा भायर मारता पळय, नाव शोईंग बाहुबली, नाव शोईंग टायटॅनिक असो बोर्ड हॉला भायर आसता. ह्या दिसांनी नाव लग्निंग महेश विथ सुप्रिया 9 to 11, नाव लग्निंग विशांत विथ मीरा 3:30 to 6 PM. एक लग्न म्हटल्यार 12 विघ्ना खंय. विघ्न की परवाह कौन करे जब मन हनीमून के ख्यालों में मग्न हो. लग्न कार्यातलो माझो सगळ्यान आवडतो पार्ट म्हटल्यार रातचो बसून तो आयर फुट्टा पळय, तो माझो आवडतो पार्ट. अशें दिसता की इतलो आयर येवचो, इतली प्रेझेंटां येवची की आहेर फोडपाचो कार्यक्रम शेगीत 4-5 दीस असो चलत रावचो. खैर म्हजें लग्न जाल्लें पळय तेन्ना म्हाकाय आहेर येयल्लो. आय स्टील हॅव दॅट फुटेज ऑफ माय प्रेझेंट ब्रेकिंग प्रोग्राम. म्हणजे आयर फोडपाचो कार्यक्रम रे. प्रेझेंट ब्रेकिंग सेरेमनी करूया. म्हणजे आयर फोडपाचो. हांव नांवां बरयता. कोणी दिला ते तू हरशीं नांवां दवरता दुसऱ्यांक म्हळ्यार नांवां बरय. बरयता. नांव सांग रे. पहचान कौन काय कितें आहा भितर? आनी कितें करोडपती सिरियल. अरे तिकेट आहाय बय, लॉटरी तिकेट. लॉटरीची तिकेट. आणि कितें म्हणटा पहचान कोण. लॉटरी तिकेट. ह्याचे फिंगरप्रिंट्स मरे फॉरेन्सिक लॅबान धाड. म्हाका दुबाव लागता मरे. हे लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें काम आसतलें. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री. 10,000 आणि पणजे बाय इलेक्शनान जड आसतलें मरे. डिफेन्स मिनिस्टर. 10 रुपया. हो अपमान न्हू. ही अपमानाची पराकाष्ठा मरे सामकी. 10 रुपया म्हणून कितें आलें? 10 रुपया म्हणून कितें वालोर ना. अरे 10 रुपयान चाव येता. 10 रुपयान हांगासून एक पणजेच्यान दोलापावल पावता बशीन. आणि 10 रुपयान कितें कितें घेवन येतात तुका खबर आहा? 10 रुपयान मॅन आपलो फोर्सूय दाखोवंक शकता. आसूं तुका कशें ना भुरगो तूं. कोणाचे हे कितें? प्रताप सिंग राणे, प्रताप सिंग नितीन फलेरो, दिगंबर कामत, बाबू कवळेकर. वांगडाच दिला. हय. लिस्ट हा 16 जणांचे मरे. अरे तुझी लिस्टार 16 जाणां आणि 4च मरे. आयर 4च जणांनी गेला. वॉट नॉनसेन्स इज दिस. हांगा तरी मातशी युनिटी दाखया मरे. 16 जण म्हाका आयर करा न्हू. नांवां 16 आणि आयर 4च जण. हे मरे शी दोर सगळं लॉस जालो म्हाका. हेंच्या लग्नाक हांवें 200 500 घातलेले. खाशे सोडून रे. बरें जड आहा मरे. जड दिसता खरे. नाव कितें तरी आसतलें बरें. अशें नोटी येयना भायर. नोट्यांचो सामको गच्च बसला काय. आणि कितें? लागला मरे ताका.
ही बघ आणि चिठ्ठी हा कसली तरी ही बघ. किती रे बाबा हे? ही बघ. खैसर राहिले रे खाचीन का चिठ्ठी किरे ना माय गिफ्ट The नाव आणि thing बरंच which- घातला The thing which we are looking right now is the most ancient and heritage envelope in which Goans used to bribe the Cap, the Linheros, the Portuguese. शुवर संजीव सरदेसाय माय गोय रे तेणे धाडलाय तुका ते फ्रेमीन घालून दवरचे पडटले आता फ्रेमीन खंय हांव ते आता मरे हांगा दवरता सद्या आनी तेकाच दिता मागीर एक दीस आनी तेकाच ते 10,000 विकता मागीर म्हाका कोणें दिलें एशियन एनवलप म्हणून घालता घाल घाल नुसते पळय हे फक्त आमकां चिटी आनी हेच दिता मरे पयशे कोणूच घालिना मनोहर अलियास बाबू आजगावकर अलियास पोटक म्हणते हेजे मात चड आसतले हय, अशें दिसता म्हाका हेजे मात चडशें चड दिसता. आसतले दिसता पयशे पैसे भितर आणि चिठ्ठी बरयल्या ताणे हा पळय पयशे कितले आहा ते पळय पयलीं अरे शी कॉंग्रॅच्युलेशन पैसे फायनली बरे पैसे हा. बाबू आजगावकर न्ही वीस कितले आहा पळय 5,000 5,000 बाबू म्हणटा पळय, चिठ्ठी 5,000 आणू. तू म्हगेले सदांच बरे बरे टीव्हीचेर घाल तुका दर म्हयन्याक आयर धाडून दिता हर एक मनशाक फुडें वचपाचें आसता तुका कितें फुडें बरयला तेजे बरे हा ही इज ट्रायिंग टू ब्राइब मी आय एम रेडी फॉर दॅट ते माहिती बरे जाव तेजे 5,000 बाबा पैसे आले पैसे पळय बाबा नेक्स्ट दुसरें कितें किरे घस लागला मरे सगळी घस लागली कशी रे एनवलपा किरे आसा पळय पळय हेनी 10 रुपये दिल्या एनवलपाक घस लागल्या आणि मरे कितें तरी बरयला ते एमपीडीचो चेअरमॅन मी येयल्लो लग्न पळयलो तुम्ही एमपीडीचो चेअरमॅन डायरेक्ट बरे नाव बीन काय नाव सोड एमपीडी चेअरमॅन गसीचे एनवलप हय हय मैं लुट गया घस खाके म्हणून बरे पुढे पंजाबी बरे बरे त्याच्या नाव ना मरे भितर याच्या भितर लेटर आसता कितें रे लेटर लेटर माझे सगळे गर्लफ्रेंडांक सांगले मरे सेट केलेले आहे किरे लेटरच येता मरे पळय कितें बरयला मरे पळय 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 I tender my resignation with slow effect. कोणाचे रे ते? 10% interest of party per annum. Please take your own time to accept this application. Till then, we all members of this party are Manchester United. हे लुईजिन फालेरोचे रेजिग्नेशन लेटर मरे लुईजिन फालेरो लुईजिन फालेरोची धाडला तेणी कितें केला हायकमांडाक धाडटा म्हटलं मरे आनी म्हाका आयर केला म्हणजे थंय सांगतलो आपणेच धाडला न्हू म्हणटलो धाडले न्हू कोणाक धाडले ते शेवटी धाडले न्हू कोणाक तरी दिले न्हू पयला बरें कळ करता तो शी 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 पण दोनदा आयर केला दोनदा आयर केला बरे दोनदा आयर म्हणून लुईजिन फालेरो दोनदा आयर कितें आहा भितर खाली हा मरे हायची सेऱ्या नाव 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 काय ना नाव तुझी सेऱ्या माझी सैर कशे भेटले नाव का काय ना मरे आता गिफ्टा फोडा तो गिफ्ट फोड गिफ्ट फोड 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 येते फोड बरं जड असा मरे बरे जड दिसता कितें हा बरें आसल्या बरें देवा पावसिलें बरो सेट कुकर बी डायमंड स्टडीड बी कितें अशें कुकर येयलो नासता बरें डायमंड स्टडीड कितें आसल्या बरो म्हणटा उत्खंठा म्हाजी शिगेक बसना मरे बरें अजून बोल अरे नाल मरे नाल? नाल नाल कितें आसता गोवा फॉरवर्ड आणि पॅकिंग ए केला जाऊ पळय. शकता अंदाज नालू मारक झाला हो मरे 25 आसतना रे पण 30 हांव कितें म्हणटा विजया नाल धाडच्या पळय 500-800 दिल्लेली जाल्यार आमकां आतां पिवंक मेळटलें बरोबर काय जालें नाल आणि पॅकिंग पळय केला पळय हाडबडीत शिवर दुर्गादास पॅकिंग केला आसतलें नाल्यार मरे प्रशांत नायक हा मरे तेणे तो मातसो हे न्हू फुलकार बीन न्हू तेका ते गिफ्ट रॅपिंग बरें जमना तेणी केला तें कितें नाल आतां तकलेन मारता म्हणजे किती म्हणून घालू पार्टीचे नाव घालू का कितें घालू? गोवा फॉरवर्ड नाल म्हणून घाल गोवा फॉरवर्ड नाल नाल पण आता म्हारकू झाला परे जाव 25 अरे हांव व्हरता हा म्हाका हुमण करूंक जाय आमगेर बाबा फाल्यां शिवराक पयलो मनीस शिवराक आपय म्हणटा हे आणि कितें हे दूध मरे दुधाची पॅकेटां धाडून दिल्या धाडल्या ती धाडल्या डेट 1 जुनाची आसा 1 जुनाची डेट आताच नवसूर
आज हो आयर फोडपाचो कार्यक्रम म्हाका खूब जालो म्हजो इन्सुलेट हो अपमानाची पराकाष्ठा जाल्या आयज म्हाका कळ्ळें आयज म्हाज्या बद्दल कितें विचार करता हो सरळ समाज. काय नजो इतले बरे भशेन तुमी आयले आनी इतले बरे भशेन आयर फोडलो. म्हाजो वेळ खरेंच सोंपलेलो आसा. इतले बरे भशेन तुमी हांगा आयर फोडलेलो आसा. पळयत रावा जस्ट इमॅजिन आनी आमची ही पिशापणां. आनी आतां म्हजी बायल रावल्या आसतली म्हाका मातशें आतां वचपाक जाय कळ्ळें न्ही. वाट पळयता. बरें देव बरें करूं. आयर फोडून जातकूच सगळे बरे भशेन जेवण खावन सुशेगाद न्हिदतात. पण समजा लग्नाच्या राती कडेन न्हवरो जर पियोन सामको बांगडो कसो जायत जाल्यार कितें जावं शकता. आय वॉन्ट हनीमून. भाभी रावल्या राव मग आय वॉन्ट हनीमून. कोणी अरे दिलं बरं तुका? कोणी दिलं रे का? उदळ बरो असलो मरे. आय वॉन्ट दडवत. अरे भाभी रावला तुका भावी रावणे उयशी भावी म्हणजे हांव कितें भिता कितें. ओके अशें धाडचे ना तेका आमी. उकाणो घेवता. उगाणो आयलो उगाणो. एक मिनिट भाभी एकूच उकाणो घ्या. एक मिनिट आय वॉन्ट उगाणो. पोया कितें घेता उगाणो. ऐका मेरी शान में मेरी शान में उखाड़ो प्रस्तुत करेंगी हमारी नई नवेली है. घे गो उखाणो जाल्यार मागीर एंट्री ना भितर. एंट्री एकूच घे उकाणो एकूच. हांवें कितें 100 घेतलें कितें टायम आहा कोणाक. घे गो तूं. वाटीवर वाटी पाटावर पाट. वाटीवर वाटी पाटावर पाट. आमच्या परेश रावांची टाळके सपाट. चल आता तरी गुस्ताखी. एक मिनिट जाणटेले आमकां बी उगाणो घेवपाक मेळटा. न्हवऱ्यांक घे लग्ना कडेन बाबा. ओके जाणटेली परमिशन आय एम एडमिशन. ओके आय ऑल्सो टेक वन उगाणो ना. बरें घे घे घे. गाईची पेंड व्हरोन म्हशीक मी चारली. वा वा गाईची पेंड व्हरोन म्हशीक मी चारली वा. आणि हेज्यान लग्न जावन झग मारली. घटस्फोट. आणि कितें रे? टाळके सपाट म्हणजे कितें घटस्फोट. आय एम गोईंग घटस्फोट. अरे बाबा हे फक्त इमॅजिनेशन हा. ओके बाकी आय लव्ह माय वायफ व्हेरी मच. हांव एक वेळ ताका सोडीत पण ती म्हाजी बायल म्हाका 7 जन्म सोडपाना. अरे जी बायल इंटरवलाक म्हाका सुसू करूंक सोडिना ती आनी अशी सोडटली. आणि आमच्या घरान सारखे परंपरागत गोवा डेअरीचेच दूध वापरतात आमी. कळ्ळें तुका. जरी जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो जस्ट इमॅजिन जर कोण एकलो पत्रकार परिशद घेता कोणी मिनिस्टर MLA आणि त्या टायमार एकटो त्या रुमान कोण तरी असो सामको टाळयता सारको इरिटेट करता. कळ्ळें तुका. तर तो जो पत्रकार परिशद घेता त्या मनशाचें कितें जातलें. म्हणजे फुड्यान एक 5-6 कॅमेरा आणि 15 रिपोर्टर उनके सवाल करते हुए चेहरे सांग 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 करून आणि तिथून कोण तरी एकटो डिस्ट्रॅक्ट करता सामको. I'll just confident of the support of my people. My people have got certain expectations from me, and I am living up to the expectations of people of Sattari. I have not defected. I have resigned. I have resigned my. Hello, सांग रे. I'm going back for a fresh mandate to the people. And I have the support of my people. And Chella Kumar. आता सुटला गे रे. The Congress party. किती उलयता तो शे. Are not relevant. त्यांच्याकडे काय बरा बोला आणि त्यांच्याकडे काय दोस्ती करूंक सोदतो. प्रॉब्लेम किती जाता प्रत्येक कॅज्युअलिटीचं ना प्रत्येक कॅज्युअलिटींचो केस. अरे बाबा येता प्रत्येक कॅज्युअलिटींचो नॉट यू बाबा. नॉट डायरेक्टली टू कार्डिओलॉजी. अरे बाबा आय हॅव बीन गेटिंग कॉल्स एव्हरी तो दनपारचो पिश्टी तू तेजे ऐकता आणि म्हाका सांगता तो आता म्हाका फोन करता. वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स द बॉन्ड बट विदाउट मानशे वयल्या हॉटेलान मरे रायस स्प्रेड बेस्ट मेळटा सारकी. स्टडीज इफ दे गेट एडमिशन्स फॉर एनी अदर कोर्स किसमूर बरी असता त्यांची. नुसते तर दोळे धापून खावपाचे सामके लिटरली दोळे धापून खावपाचे. पोवना का नुसते खावच्या पयली दोळे धापून खा. अँड कॅम्पेन इन सत्तरी. या शहरातल्या हॉटेलांनी मजा ना रे ते हुमणांक. ते करवील बी घालता मरे नुसत्याच्या हुमणांनी थोडे थोडे. certain things such as election and other things. आज कोण मुंबई का राजस्थान So if a कोणाचे रे window हा period- बेटिंग
that window period will help life. आणि घरा बी बरी मरे सगळी. Now what happens? भाऊजी येल्लो आली भाऊजी. You don't give Eh? them power in the state of Goa. So these are the few चिकू things किती म्हणता? how to put things in हे things forward. दीदी फोन दी चिकूक. आले चिकू हा मातशी शानू अबे चॉकी हटला मामा चॉकी हटला तुका आले लुलु लुलु गुलु गुलु लुलु लुलु. There are some people who are talking about forming a government. Congress is not going to form a government in the next 5 years. ए बाबा बे विषय तुका हांव मागीर फोन करता रे. हांगा मरे मातसो विश्वाची डिस्टर्ब जावपाक लागला बघ त्याच्यान. कळ्ळें? हांव मागीर फोन करता तुका. हय मागीर मेळटा. ओके कॅरी ऑन. तू हे कर. So if a window period is extended, that window period will help in saving the life of the patient. Just imagine. रियल लायफान न्हू असले इरिटेटिंग कॅरेक्टर्स असतात. तांकां कांयच पडलेलें नासता कोणाचे. ते खंयूय आनी केन्नाय कितेंय उलयता. तुमी केन्नाय 5 स्टार हॉटेलान केन्ना अशें करतना पयला कोणाक करून न्ही. असो बरो 5 स्टार हॉटेलाचो तो एक्सक्विजीट सारको रेस्टॉरंट. स्लो म्युजीक चल्ला आमगे. लोक डिसेंटली सामके ड्रिंक्स घेतात, म्युजीक आयकतात, डिनर ईट करतात आणि इतल्यान कोण तरी अशें करता. कळ्ळें तुका? थोडे अशें आसता की जेंका सगळ्या गजालीचेर कंट्रोल आसता पण आपल्या शिकेचेर कंट्रोल नासता. अशें बी सामके. लायब्ररीन ऑफिसान कला अकादमीन प्रोग्राम बी चालू आसता पळय, थिएटरान पिक्चर चालू आसतना मदींच हे तरी खूब बरें. इमॅजिन करा की तुमी पॅक सामकी भरलेल्या बशीन वतात आणि कोण तरी मदींच वारें सोडटा. ओ माय गॉड, दॅट इज म्हणजे इट इज लायक गॅस चॅम्बर ऑफ हिटलर लायक. Just imagine. I would call it a complete fraud on the public. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. One candidate came with the B forms of 2 parties. Time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षात काँग्रेस पक्षाला. Police is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Oh, we give it to prudent media, will send it to you. तुझे mail आर पहिलो धाडटा. कितें common minimum. हाय सारको. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार, आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. एक गजाल हांवें नोटीस केल्या. हरशीं न्हू रस्त्यार सकाळचे 8 जाले काय भरपूर गाडयो मोटरसायकली हांगा थंय पिशा भशेन धांवतात. खूब ट्रॅफिक आसता आनी सोमारा पावस पडलो त्या दिसा चुकोन 1-2 गाडयो 5-6 मोटरसायकली रस्त्या वरसून पावस चुकयत भिजत वताल्यो. म्हणजे हेज्या वरसून एक गजाल कळटा की 68% लोक कारणा शिवाय हांगा थंय भोंवतात, काम धंदो नासतना गाडयोन घेवन भोंवतात ना. तोच मिनींग जालो. मागीर पावस पडटकूच ट्रॅफिक कमी कशें जाता. Just imagine. कांग्रेस की बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश फेक थी. I know that. I also know that. Why are you so scared of Parrikar? He is a man of mood. Like Gabbar Singh? You are particularly scared of Parrikar. Not only me. We know. Even Digvijay Singh and all these things. ये दिग्विजय सिंह ने इधर कुछ इलेक्शन के टाइम पे कुछ अच्छा माल कमाया ऐसा हमने सुना है. कुछ फ्लैट, कुछ रो मिला, कुछ मिला उनको, कुछ बैग ऐसा सुना है हमने. Yes. Okay, this Digvijay Singh and some politician flat, row villa, cash, this deal. When this deal happened? Just 5 or 6 months before the election. Okay, 5-6 months before election, nahi? At the eve of the election also. This is sansani-case khabar. You are the first congressman who is telling everything khare. I don't want to hide. I have to tell the thing, truth. You knew everything from the start.
Yes. Then why you didn't convey this to your high command? I was also little tensed. Tensed or scared? Former GPCC President John Fernandez has alleged that you wear lungi in daytime and jeans at the night time. No, it is totally wrong, this thing. If Congress, before by-election to defeat Parrikar, keeps a public meeting in Panji, then only 2 to 3 Congress MLAs will come for that meeting. Yes, I agree with you. If Louisin steps down as GPCC president, then rather than forming government, more than half of your party leaders will fight for that post. Yes, naturally. Naturally, yeah. Will you invite Ramesh Tavadkar to join Congress? Why not? A, B, C, D. Anybody can dance. Anybody can become a chief minister. A, B, C, B, B, M. No. ये नहीं जमता है. Goa government scrapped that LED bulb scheme. It is a very unfortunate thing. When rain is coming in Goa, when the monsoon is starting, will Parrikar and Vishwajit win the by-elections? I am not an astrologer. Sir, what is optimism? Give me one example of optimism. Congress will come back. Oh, sir, Bahubali देखा, Bahubali 2 conclusion देखा आपने? Yes. Okay, what was the one mistake in Bahubali the conclusion, Bahubali 2? There was no mistakes. There was, sir. Bahubali the conclusion picture बरोबर बशीन चलता. And last मागीर हें येता. But no problem, it's okay. After all, South Indian movie. आमकांय बीन ते मजा येता पळोवपाक and we want that in South Indian movie. South Indian movie is incomplete without this type of things. One hero giving one punch and 10 gundas are flying in the air, flak, fluk, flak, fluk, flak, fluk. We want that, we love it. Just imagine. आम्ही एक्झामीकडे केमिस्ट्री पेपर, मॅथ्स पेपर हातान पडटकूच जे रिएक्शन दिताले पळय, तशें रिएक्शन दिगंबर कामत हांगा दितना दिसता आमकां. हें कितें? आन्सर येना तोच क्वेश्चन घाला. कितें आन्सर काय? हे तेका विचारुया. Cl3+H2SO4 कितें? टिचरी अशें कित्याक करता तेंच समजना. क्लासीन शिकयता ते पाठ करूंक लायता आनी एग्जामीक टेक्स्ट बुकांतले क्वेश्चन घालतात. ओ दुसरो क्वेश्चनूय वळखीचो सो दिसता. हांवें जाय ते पॉलिटिकल फॉर्म्युला काडल्या, पण ह्या फाटी केमिस्ट्रीन गुटली खाता हांव. चर्चिल एंड मायकल लोबो वॉन्ट्स मिडिया पर्सन टू सफर. म्हणजे मिडिया पर्सन जर्नलिस्टांक त्रास जाता तितले त्रास जाता पळय तांकां बरें दिसता. आज ताज्यो लिफ्टो सारक्यो चलनाय. ते 45 मिनट तितून उरले. 45 मिनट जेन्ना एक एमर्जन्सी हें घालता बटन, तो जें बटन लागना, कोणा खबर ना काय कितें चलत तें. एक बरें जालां, प्रेसमॅन बी चलता बरें जालां. कोणाक बरें कित्याक तुका कोणाक बरें कितें चलत तें. खाकेला कळसा आणि गावभर वळसा म्हणे अशें म्हण फामाद आहा मराठीन. तशी पाळी काणकोणा लोकांचेर सरकारान हाडल्या. चापोली धरणाच्या 100 मिटराचेर असलेल्या गावाक सध्या पितलो जाल्यार उदक ना. लोक थंय कट्ट्यांनी भगुण्यांनी अशें झरीचें उदक भरतात. ते बी मेळ्ळें जाल्यार हा झरीचें उदक. म्हणजे हे कशें जालें, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है. उदका कडेन फकाणां करूं नाकात. कांयच ना बाबा. आतां ते सरकार परमिशन दिना. हें कित्याक सांगना तुमकां पयलीं जर म्हाका सांगलें बाबा की बाबा सरकार आमी काडटा मरे वयर ते 15-20 तुमी त्रास काडाय. फुडल्या वर्साक तुमकां उदक पावपाक म्हाजी रिस्पॉन्स. सेम वे उदक ना न्हू, उदक भरपूर आहा, पण हें कोणी टॅक्निकल मनीस कोण ना.
बाबा तो पंप किती झाला ती पाईपलाईन किती झालं हें झिरो हे झिरो सो हे झिरो हे हिंगा झिरो हे फकत जॉईन मारतले जाल्यार उदक सुट्टलें कसले उपकरण हिंगा मागीर आमी त्रास जावं अशें नाका कमेंट करनाका तुमच्या सरकारान जाल्यार काणकोणकारांक उदका सदय मागला मागीर सिटी मेळटा मडगांव मेळटा म्हापसा मेळटा पणजी वास्को डॅम आसा रे थंय उदक कशें पावता लायफलायन आमी काणकोण कोण काणकोणकारांनो कांयच भियो नाका वेन विनोद खन्ना अँड कटप्पा इज फायटींग फॉर यू उदक तुमकां मेळटलेंच ना जाल्यार तुमी तरी पाणी पाजा आतां खंय नवीन पनिशमेंट काडपाचें आसा कोण कसलोय गुन्यांव करीत आनी सापडत जाल्यार त्याच्या घरा खंय डेली फातोडेर 3 ते 4 उदक सुट्टलें. Just imagine. आणि प्रत्येक पॉलिटिकल लिडरा फाटल्यान एक कटप्पा आसताच. आता पळयला म्हणजे बाहुबलीच्या फाटल्यान हो कटप्पा, ओके. इझिदोराच्या फाटल्यान हो कटप्पा आणि विजय सरदेसायाच्या फाटल्यान हो कोण कटप्पा. मित्रांनो, याच बरोबर जस्ट इमॅजिनाचो हो आणि एक धमाकेदार एपिसोड हांगाच सोंपयता. तुमचे कितें फीडबॅक आसा, तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार प्लीज मेल करा, ओके. आणि सारखे ड्रायव्हिंग बी मातशें सांबाळून करा, कळ्ळें. आतां पावस सुरू जातलो, पावसाची पुर उमेद करा. रेनकोट बिनकोट घेया. हांवें आतां खंयचो तरी आहा म्हज्या आलमारीन तो काडूंक जाय आनी फेर मारूंक जाय रेनकोटाक. सो आनी चड पचकायना. आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बरे भशेन रावा, हसत खेळत रावा. बाय, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय. Just imagine.